बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, बोड दी तुजी खबर परगटपाक. आनीक सगळीं उतरां जीं हांव उलयतां तीं तुजीं उतरां कर. आनीक तीं सगळ्याक आयकता तांकां फायद्याचीं कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्तां तुका. म्हाका प्रवचन करपाक आदार दी. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक आयकोन फुडें धाडटा आनीक पयले फावटी आयकता तांकांय फुडें धाडपाक तूं हुस्को दी. आनीक सद्दां जाता तितल्या सुबेज लोकांक धाडूंक तांकां तूं हुस्काय. आनीक तूं फुडें वचोन तांचीं सगळीं कामां करून दी. सगळे प्रश्न ताचे सुटावे कर. आमेन. आयज जावन आहा 20 तारीख नोव्हेंबराची 2020. आमी ह्या दिसांनी फळां पवित्र आत्म्याची गलेशियन्स 5:22 हो वर्स चयताय. एकूय वर्स तो ही सगळीं फळां एकूय वर्सां ताणी बरयलें. इंग्लिशीन तेसो आहा तो, पूण इंग्लिशीन कितें एक वर्ड आहा. हिंगा तेणी एक वर्ड इस्कुटायन सोडून तेजो मिनींग एस बरयलो तेणी. इंग्लिशीन लव, जॉय, पीस, पेशन्स, कायंडनस, गुडनस, फेथफुलनस, सेल्फ कंट्रोल 9 आहाय तीं टोटल. हिंगाय 9 मेळटाय तीं चोय. बारीक चोयल्यार 9 आहाय त्यो, पूण अशें करून राफ चोयल्यार 8 दिसताय. पूण आमी कोमेस काल्या मोदी पावलीं. एकामेका लागीं संधान करून शांती वसयता, पीस. आमी काल आनी पयर पिसाचें उलयलें की घरांत सुसेग ना. कातोलिकांच्या घरांत सुसेग ना. चयलो तुमी. काम देखून बरें आसूं, कितलें जोडूं, बाट घेवन घर देखून काळें जाल्यार घरांत सुसेग ना. सगळे मेंबराच्या मोदें घरांत सुसेग ना. कोण एकलो उलयल्यार दुसरे मेंबर उलयना एकामेका कडेन. अशें करून आनीक जायते राटावडी आहाय घरांनी. कित्याक घरां पवित्र आत्मो ना. तुमकां हांवें कालीं सांगिलां इगोर्जेक तें मीस तर तें हें काळें जाल्यार, सोंत आहा तो काळें जाल्यार इंग्लिशीन सांगिलें इगोज्यो हाली पडल्यो मो. ही मिसां बिसां म्हणटाय तीं लोकां चालतीं जालीं, चालतीं. आनीक ते मिसां देखून मीस आयकोन कुमन्या देखून घेवन येयलो जाल्यार घरांत सुसेग, पीस म्हणटा तो मनशा घरां ना. आनी मनशागे पयलीं भितर वचपा जाय तो. तेन्ना मागीर सगळे मेंबरांच्या मोदें घरांत तो मागीर पवित्र आत्मो येता. तुमकां सांगिलें एक मनीस पयलो होली जावपा जायो. ना जाल्यार तूं दुसऱ्या तूं पातकां रावन तूं वायट कोन्न तूं दुयेंसां रावन तूं तो दुसऱ्या बरो करूं वयता जाल्यार तें केन्ना जायना. तुका तर घरां सुसेग जावं, घरां बरेंपण जाय. तुगेले फामिलीचो फुडार तुमी तर माय पाय मामा डाडा आयकताय जाल्यार तुमगेले फामिलीचो फुडार, ना जाल्यार भुरगे आयकताय जाल्यार तुमगेले फामिली फुडार, तुमगे मामा डाडाचो. ना जाल्यार तुमी ते दिवन उरपा न्हय. तुमी वाडोवन व्हड जातलीं म्हणटरी तुमगेले मामा डाडा भाशेन जिविताची वाट लागल्या तेशें तुमगेलें जिवितां जावपा शिरीकपणां. अशें करून तुमी पवित्र आत्मो जात तितूले बेगीन तुमी पवित्र आत्म्यान चोलाय. भुरग्यां सांगो तुमकां हांव. हें सगळें नाटकां, टीव्हीवेलीं नाटकां सगळीं बंद कराय. फ्रेंडांगे नाटकां बंद कराय. फ्रेंड तुमकां कांय करपा न्हय. फ्रेंड तुमकां वयले होंडां उडयतले. आनीक मागीर तुमगेलें दुयेंस पाड जातलें. कित्याक तुमी पवित्र आत्म्या नाय. दिसान दीस तुमी वायट करीत वयतलीं आनीक मागीर तुमगें जिवीत पाड जायत वयतलें. दिसान दीस जितलीं तुमी वाडताय तितलें जिवीत पाड जायत वयतलें. आनी मागीर तुमगे करियर म्हणटा तो आनी मागीर लागपा ना तुमगेलो. तुमी करियर करपाक मागीर तुमी जाणटी जाताय. मागीर काजारान जावपा पावनाय. मागीर जायतीं करियर करपाक व्हडले व्हडले म्हणून करियर करपाक म्हूण गेल्याय तीं मागीर लेट खात जाताय. मागीर तेंकां भुरगीं जायनाय. असो खबरान जाताय म्हाजी. म्हणटची हें पासियेंस तूं येतो जाल्यार सगळें आमकां पवित्र आत्मो कोता. हेचो पीस पीस आनीक हेचो धमकावण्या मुखार थोंड रावंक आदार दिता. पेल्याक बरें करून आनीक मोयपासान वागोवंक शिकयता.
एकामेका लागीं संधान करून शांती वयस्तो पीस म्हणटाय तो आनीक घरां मेळपाना आमकां. मागीर कितें हेंचो पासियेंस धमकावण्या मुखार थोंड रावंक आदार दिता हेंचो पासियेंस थोंड म्हळ्यार पासियेंस. म्हणटोरी आमी काल हें थोंड पासियेंस चोयलो आनी पयर आमी शांती चोयलोली. हें थोंड रावपा आमकां आदार दिता. कोण? सगळें पवित्र आत्मो दिता. तेका लागून तुमकां सांगोत हांव पवित्र जायनाय. पवित्र म्हळ्यार मिसा वचोन येयलें पवित्र न्ही. पवित्र म्हळ्यार तूं एक देखून जिवितां पातोक आसपा शिरीपणा. तुका ताळण्यो येयल्यो, चिंतनां येयलीं, तुवें पवित्र आत्म्यान ती नाकारपा जायीं. आतां तें चिंतनां सांगपा जाय शट अप एंड गट आउट म्हूण. आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड, माय बॉडी इज अ टेंपल ऑफ गॉड. येश म्हूण सांगाय तें चिंतनां. काबार. आनी तूं पातोक करूं पावपाना. हेका म्हणटाय पवित्र जियोप. जिवितां पातोक कोण आसचोना. आनीक मेन म्हळ्यार तें दुसऱ्यांक भोगसपाचें. दुसऱ्यांक तूं भोगशिना जाल्यार देवागे केसलें हितून तुका वांट ना. जेजून सांगिलां चोय. मिसाचें सारकें तूं तो इगोर्जीन देखून येयला जाल्यार म्हणटा तो हे भेटोवनी भाग ना तुका. भेटोवनी म्हळ्यार कितें? देवागेल्या हुंचेच कुरपें तुका भाग ना. केसली भेट जावं ती. रेस्पेरां जावं ओर बातिजमां जावं, क्रिजमां जावं, कुमन्यांवां जावं. तुमी तो भुरग्यां तुमी पातकां रावन तांकां कुमन्यां दिवपा आयलें, क्रिज्म दिवपा आयलें ओर बातिजम दिवपा आयलें. तेंगे तुमगे जिवीत म्हणटा पाड आहायच. तुमी तें नुसरून नासतना तुमी भुरग्यां कॅथलीक कोताय आनी मागीर तुमगेलें वायट आहा तें मागीर भुरगीं भोगताय. कित्याक तुमी पवित्र न्हय. तुमचें वायट येयत रावता. मागीर त्या भुरग्यांचेर चोडटा. आनी भुरगीं मागीर तुमचे भाशेन जाताय. तुमचे पाय मागीर भुरगीं जाताय. हें पासियेंस देखून तूं येतो जाल्यार पवित्र आत्मो जाय. सगळ्याक पवित्र आत्मो जाय पडटा आमकां. तेका लागून मनशान पवित्र जावपा जाय. तुका तो संवसारांत कसली गरज आहा जाल्यार तुका पवित्र आत्मो जावोच. पूण आमी कॅथलिकां मदें तो ना. आमकां स्वता आयतारा मीस गेल्यार आमी कॅथलीक हेर लोक आहाय तो आयतारा मिसा वचनाय. ती फकत क्रिसमस आनी न्यू इयरा वयताय. हांव सदां तेशें म्हणटालो. तेंकां क्रिसमस, न्यू इयर आनी इस्टर वर्सा 3 फाटी इगोर्जी वयताय तीं. आनी मागीर कोण मेल जाल्यार चवथ फाटी घारांत उलो आं तेंय जाल्यार. तेंकां हिंगा आडो आनी गांव म्हणटा तेंकां कांय लागना. सारको घारांत उलो ना जाल्यार सारको फ्रेंड. हिंगा आड्यार कोण मेलो, गांवांक कोण मेलो म्हणटा तेंकां येवके ना. तुगेलो तो मेल तो मनीस तुका इन्विटेशन दिवपा पडटा तेणी मोन्ना देखून. आनीक मागीर तुवें इन्विटेशन दिल्यार वचपाचें मोन्ना. आनी तोय जाल्यार कोण घारांत उलो सारको ना जाल्यार सारको फ्रेंड आमी जात बारबो भोंवपाचो आमी एशें कोन्न आसल्यार हिंगा मोन्ना वयताय आनी आपयताय ना जाल्यार आपयनाय. तेका लागून आमकां विस्वास देखून तोरी पेशन्स म्हणटाय आमी पेशन्स देखून पासियेंस देखून तोरी आमकां जिवितां येतोलें वो पासियेंसान कितें हांव कोत्तोलो, पासियेंसान दुसऱ्यांगे आयकतलो. खबर न्ही आं ही चाकाट माताय ती न्ही. पासियेंस म्हळ्यार कितें लोकांगेलें त्रास कोश्ट ते तूं आयकोन तेंकां तूं रोजार दितलो. तेंकां कितको रोजार करपा तें शिकयतलो. तेंगेलें जिवीत सोदांकाल तेणी पवित्र कितको सारपाचें, कितको रावपाचें हें सगलें तेका तूं सोजमणी दितलो. पासियेंसान तेका बरें पासियेंस जाय. हें प्रिचींग देखून करूंक तूं सोर पिनेन स्टेजीचेर चोडों जायना. हेका देवाची कृपा जाय प्रिचींग कोतो जाल्यार. ना जाल्यार सोरो ड्रग्स, शिगार नासतना लोकां कोडे इस्टेजीचेर चोडपा जायना. कितें जावं तें पिक्चर जावं, तियात्र जावं, कितें जावं. पूण हिंगा पवित्र आत्मो नासतना तुज्यान हें प्रिचींग करूं जायना. आनी जायते लोक कोता तेजें फळ मागीर दुसऱ्यांक मेळना. सो हें आहा तें इजी आहा सारकें. प्रिचर कितू येवन गेले कोणें फळ काडला ना. कित्याक ते पवित्र न्हय. तेंगेलीं उतरां पळे येताय तीं पवित्र आत्म्यागे येयनाय. तीं तेगेलीं संवसारांत उतर येताय. तुमकां सांगिलां हिस्टोरी बुक आसताय तेशें कोन्न. तेका लागून पयलें पवित्र आत्मो नासतना तुका आनी कांय मेळना. केसले भेटोवनीत तुका भाग ना. हुंयची भेटोवनी जावं हुंचो इगोर्जीचो साक्रामेंट जावं वा केसली परब जावं ही सगळी आमगेली चालती जाली आनीक संवसारी वाटेन जाली ती. हितून देवागेलें आनी पवित्र
हितून आमगेले जिवितां कांय ना. कॅथलिकांगे जिवितां गोंयकारांगे जिवितां चोयाय तुमी. पवित्र आसलो जाल्यार ही सगल्यो पडकोताय वायट सगळें वायटूच चलता आनी सोंसरां कांय चलना चोयले तुमी. कितू लोक पवित्र आहा तो चोयले तुमी गोंयां? कोण चोयला? ना हांवें जाल्यार चोयलो ना पवित्र मनीस गोंयांत. मुगे टायमार जाल्यार नासलोलो. आतां कोण येयल्याय जाल्यार तुमकां खबर आहा, बेस बरी खबर आसतली आनी येयले जाल्यार तुमी तेजे भाशेन जायाय आनी रावं नाकाय. हें मुगेलें प्रिचींग आयकोन तुमी पवित्र जाय आनी रावं नाकाय. लास्ट चान्स हो तुमकां. धमकावण्या मुखार थोंड रावंक आदार दिता. ते मुखार या. पेल्याक बरें करूंक म्हळ्यार गुडनस म्हणटाय तेका. इंग्लिशीन गुडनस म्हूण बरयलो आहा. पेल्याक बरें करूंक गुडनस आनीक मोयपासान कायंडनस वागोवंक शिकयता. गुडनस एंड कायंडनस. पवित्र मनशाक कितें कोता? गूड आनी कायंड. गुडाक कितें म्हणटा तेणी? पेल्याक बरें करूंक. गूड बरें. हें उतर घेया. ओय पेल्याक बरें करूंक बरें आहा म्हूण तूं. जेजून जेनसीस पयलें आहा तो फर्स्ट आहा बायबलाच्या ओल्ड टेस्टामेंटांत आं. भुरग्यांक देखून सांगोता तुमी पिक्चर चोयाय. जेनसीस युट्यूबाचेर पिक्चर बरी घायलो आहाय भुरग्यांगेली बी. ती घालून भुरग्यांक दाखोयाय. भुरगे न्हिदोता आसतना त्यो बॅड टायम स्टोरीज म्हणटा त्यो बंद कोरयाय. जायत लोकांक वायट संवय जालो आहा. हें चोय गुडनस कितें बरें आहा तें भुरग्यांक घाल्याय. जेनसिसां कित्याक पावलो हांव? कित्याक जेजून संवसार रचिलो. पयल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चवथ्या, 5 दिसा देखून सगल्यो वस्तू रचिल्यो आनीक एक दिसा रचून जेजून म्हळ्यार गूड. मांडे रचिलें म्हणल्यार गूड. ट्यूजडे रचिलें म्हणल्यार गूड. कितें म्हणलें? बरें. पेल्याक बरें करून. गूड म्हळ्यार कितें दिसता तुमकां आतां? हो संवसार देवान रचिला तो आख्खो गूड आहा. कितें आहा? गूड म्हळ्यार बरें. हेका लागून तुमगेल्या भुरग्यांक बरें आहा तें शिकोयाय. ह्यो बऱ्यो बायबलाच्यो तेणी इस्कीट केल्याय. हें बी तेंकां न्यू कॅरेक्टर बी केल्याय तेणी तेजेर. अशें करून न्यू मनशां अशें केल्याय. आनीक बायबलाच्यो जायत्यो इस्किटो, मिरेकलो जायत्यो पॅरेबल्स बी तेणी केल्याय हेजेर. बायबलाच्यो केलो आहाय. प्रॉफेतांगे देखून आहाय. ते प्रॉफेतां तेंका उज्यां उडयताय ते मागीर तेंका उजो लागना. ह्यो सगल्यो तिंगा केलो आहाय युट्यूबाचेर. ह्यो भुरग्यांक ह्यो दाखोयाय. नाजाल्यार मेन तुमकां सांगिल्लें वर्सा 1 ना 2 पाटी हें चोयाय कितें? पॅशन ऑफ क्रायस्ट चोयाय. बसोन सारकीं. आनी सारकें चिंतयाय. पिक्चरा भाशेन चोय नाकाय तें. जेजू आमचे पासोन मेलो. तेशें कोन्न चिंतयाय. हे कोश्ट पळय भोगल्याय ते तुमी चिंतयाय. आनीक ते कोश्ट चिंतिता आसतना तुमगे दुयेंसां देखून बरी जावपा जाय माग नासतना. फकत थँक यू जिजस म्हणाय. म्हणीत रावय चोयता आसतना. हें तुवें म्हाका सगळें केलां म्हजे पासत. थँक यू जिजस म्हणाय. हें मुगेलें सगळें तुवें तुजेर घेयलें. थँक यू जिजस. अशें करून तुमी म्हळ्याय तो पिक्चर चोयता आसतना. खंयचें? पॅशन ऑफ क्रायस्ट. देवागेले कोश्ट, त्रास ते आमचे पासत सोंसून देवान सगळें काबार केलें. आनी आमगेलें जिवितां आसपा शिरीपणां हें पॅशन ऑफ क्रायस्ट हें बरें पिक्चर चोयाय. तें हेर सगळें बंद कोरयाय. हेर तुमकां तीं कांतर देखून घातलीं सायबिणीचीं देवाचीं तेंचीं नांव घेतलीं पूण तो मिनींग कितें आहा? पोत्त आहा. सगल्यांचो मिनींग पोत्त आहा तेंचो. तें चोयल्यार तूं आनी होंडा पडपाचो. तुवें तें मांदून गेलें वय म्हूण जाल्यार तूं मागीर जालो होंडा पडलो. तेका लागून पवित्र जातरीत तुका पवित्र आत्मो कृपा दिता बरें आनीक वायटाचें मोदें ओंतोर करूंक. आनीक तूं म्हाजी तें चोयना देखून. हेका लागून तुका आनीक फोंडा पडपाचो आनीक त्रासान पडपाचो तुका केसलो म्हाजी चान्स ना. हें तुमी सारकें मेन करपाचें.
पवित्र जावपाचें. पवित्र तर तुम जायनाय, हेचो हें गुडनस बरें पेल्याक बरें करूंक शिकयता. कोण शिकयता? पवित्र आत्मो. पेल्याक बरें करूंक शिकयता. गूड. गुडनस म्हणटा इंग्लिशीन गुडनस म्हणो बायबलाचें. हें जोरी तर तुमगेल्या भुरग्यांक तुमी बऱ्यो वस्तू दाखयनाय, जाल्यार तीं बरीं मनशां जावपा नाय. गूड जावपा नाय तीं. जेजून हें सगळें झाडां पेडां मोनजात्यो आनी सगळें रचून गूड म्हळें एक दीस. आनी म्हाजे 6व्या दिसा मनशां रुचिलो. मागीर ते दीस कितें म्हणलें? व्हेरी गूड म्हणलें. मनशां रुचित्री. तेका लागोन हें आमी मनशां व्हेरी गूड सारकीं. देवागेल्या कायद्यान, देवागेल्या हिसबा पोरमोणें देव पड रुचिता. देवागेले रचणे पोरमोणें आमी व्हेरी गूड. कोणा पोरोस? मोनजाती पोरोस, झाडां पोरोस तेंकां देवान गूड म्हळां. कित्याक? त्यो आमकां सगल्यो गरजो, त्यो सगल्यो वस्तू आमकां जायो. नाजाल्यार मनशाच्यान संवसारांत जियेपाक जायना. आनी मागीर मनशाक कितें म्हणलें? व्हेरी गूड. हेका लागोन आमकां हें बरें पेल्याक बरें करूंक शिकयता. हें तर देवागेलें तर व्हेरी गूड तर आमी मनशाक दोन्नाय. मनशां तो आमी आमगेल्या बारबर रावपाच्या घरांतल्या मनशांक तर आमी व्हेरी गूड म्हणटो आमी चोलनाय. जाल्यार आमी खूंय सारकी व्हडली मिस्टेक कोताय, चुकताय आमी व्हडलीं. म्हणटच आमी पवित्र नाय. एक मनीस देवान रचून देव व्हेरी गूड म्हणटा. पूण आमी कितें म्हणटाय? तो येसोलो, तो पाड पडलोलो, तो लोकांक फटयता, फोट्यो आस्वासन दिता, धमकायता, लोकां जीत मारता, आनीक हें कमिशन घेता, आनीक एश कोन्न जायतें आमी मनशां पाचारताय. कितें म्हणोन? व्हेरी गूड आमी तेंकां म्हणनाय. हीं सगळीं उतरां म्हणटाय. आमकां मनीस लायक जायना, वो आमकां कोण त्रास कोता तेंकां आमी केसकेसोलीं घरांत नांव दोताय. शेजऱ्यां देखून आमी कोण वायट आहा तेका अमकें नांव दोताय आनी तेका आमी सगळीं घरांत मनशां खबर आहा. अमकें नांव म्हणल्यार तो मनीस म्हणून. अमकें नांव म्हणल्यार ते घरा वयलें उलयताय म्हणून आमी. एश कोन्न आमी आड नांवां हीं जीव नांवां बरीं नाय. व्हेरी गूड न्ही तीं. तीं वायट पाड नांव तीं बॅड नेम्स आमी सगळें दोताय. पूण बायबल कितें म्हणटा? पेल्याक बरें करूंक पवित्र आत्मो शिकयता. गालेसकारांक 5:5-22 वळी. पेल्याक बरें करूंक पवित्र आत्मो शिकयता. आतां तुमी तर भुरग्यांक बरें कितें दाखयनाय. दिसभर टीव्हीचेर तेंच घालन दोताय. गेम खेळटाय जाल्यार खेळत राव दी म्हणटाय. आनीक कितें करीत राव दी म्हणटाय. कित्याक तुमगे वयलो पेज तुमी काण सायडीन दवरपाक कोताय. हो भुरग्यांगेलो पेज तुमचेर घेयलोलो तुमकां नाका म्हणोन तुमी भुरग्यांक तेंका जाय तें कोन्न दी म्हणटाय तुमी. हो संबंद आमगे जाला. जें कितें गूड, जें बरें आहा तें आमी तेंकां शिकयनाय. बरें जेजू बरो म्हणोन सगळीं जाणाय आमी. मिसा वोसोन गायान म्हणटाय तुमी सारकीं. जाबाब दिताय मिसाचे. हांव पातकी म्हणटाय, आमचे बापा म्हणटाय. पूण कितें? तेजो अर्थ नासतो म्हणटाय. हांवें एक पाटी शर्मांव आयकलोलें जायते वर्सां जालीं. ते दोणा एक पाद्रीन सांगलोलें जें तूं एक वळ म्हणटा आमचे बापा जावं नोमान मोरे एक उतर पड म्हणटा तें उतर तूं मोनाक घोळय म्हणोन. कितें? त्या उतराचो मिनींग मोनाक घोळय आनी चींत म्हणोन तें कितें पड तें? आमचे बापा सर्गीच्या म्हूण तूं. तुवें चिंतपा जाय देव पदवेदार म्हणून. तुजें नांव पवित्र जावं. म्हणटच देवाचें नांव सदांकाल व्हड. एश कोन्न आमी त्या मोतीन चिंतून म्हणपा जाय. आमी कितें कोताय? तेर्स देखून आमगेलो धाडायताय. आनी तुमकां सांगिल्लें हो तेर्साचें कांय फायद ना, एक पयशा फायद ना म्हणोन. तुमी तो धाडाय नाजाल्यार
आनी कोण व्हडलें व्हडलें हें काण सांगताय तेर्साचेर. तेर्स कोता आसतना एशें कोन्न नाकाय, रांद नाकाय, कोणा देर काड नाकाय, हें सगलें फारिजेवांगे वस्तू ह्यो. एशें कोन्न नाका, तेशें कोन्न नाका म्हूण. तेर्स कोता आसतना तूं उठोन गेलो जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. कितें प्रॉब्लेम आहा? तुवें शिता रांदनीचें शीत दवरलोलें तुका एक 2 ते 4 नोमान मोर तुका चुकलें मागीर कितें जालें? हें सगलें तुमकां वायट कांतरां-बातरां, तियात्रां-बियात्रां दाखोवन हें वायट कोन्न हें सगलें हाल्स. तुका एक आमच्या बापायक नोमान मोर चुकल्यार तुका भोस्त चुकोता? तुका देव कितें इफेरनातू भायर घाता? तुमी ऑलरेडी इफेरनातू वचपा रेडी आहाय. आनी तुमगे त्यो 2 नोमान मोरेचे एक व्हड चुकोलो जाल्यार तुमगे कितें जावपा आहा? कांय जावपा ना तितू. आख्खो तेर्स कोताय तेंगाय कांय जावपा ना. हो तुमगेलो तेर्सा एक पयशाचो फायदो ना. जिवीत तुमगेलें पवित्र उरना. तुमी तेर्स कोराय आनीक रोजार कोराय, दिमेचेर रावन आत वयर काडून तेर्स कोराय, सातिजमां बोली वोसोन दीसभर बसाय, जिवीतभर कुमन्यांव घेयाय, आनी कितें बोरें आहा सगलें कोराय. पूण कांय फायदो ना तुमकां. तुमी सुण्या भाशेन मोरपाचीं आनीक इफेरनां वचपाचीं आनी वायट जिवीत तुमकां आख्खें जिवीतभर. जोरी तर थोडीं वर्सां देखून काडलीं जाल्यार तीं वायट आहात. पेल्याक बोरें करूंक शिकोयता. तुमी तो भुरग्यांक तर बऱ्यो वस्तू तर दाखोयनाय जाल्यार भुरगीं तुमगेलें चलतलीं. तुमगेलें जिवीत भुरगीं चलतलीं. आनीक तुमी कोताय तशें मागीर भुरगीं कोताय. तुमगे पोट चाली आहाय, तुमगे रिती आहाय, तुमगेलो दुसऱ्यांचेर राग आहा, दुसऱ्यांची दुस्मानकाय आहा, ती मागीर कंटिन्यू जाता जनरेशना सकयल. आनी मागीर तेंगे भुरग्यां मागीर इस्कलान देखून एकामेकांत मागीर दुस्मानकाय जाताय, झगडटाय. कित्याक? तुमी तेंकां देखरीत आनी मोग आनीक बोरें कितें दाखयलो ना हेंचोय. हीं सगलीं उतरां नवी उतरां भुरगीं आसों जायीं. हीं तर नवे उतर नाय भुरगें पाड. मागीर इस्कलां सावन कंप्लेन येताय. भुरगो हेसोलो तेसोलो, भुरगें हेसोलें तेसोलें, रेस्पेद दिना, आयकना, बोवाड कोता, सोतायता, दुसऱ्याक मारता, झगडी कोता, लेट येता, दुसऱ्यांगे बूक पेड्ड्यार कोता, बूक चोरून व्हरता, रब्बर पेन्सील चोरून व्हरता. हें सगळें जायतीं कंप्लेनां भुरग्यांगेलीं येताय. कित्याक? माय पायक लागोन. हितून भुरग्यांचो एक पयशा देखून गुन्यांव ना. हांव सोदां सांगोत तुमकां. तुमी पळय तुमगेलें झाड आहा तेजीं फळां. तुमगेलें पातकांचो हो भुरगीं जाप दिताय. सगलीं तुमगे पातकांच्यो जापो तेंच वयल्यान येताय चोय. भुरग्यां तो कंप्लेन येता इस्कलांत जाल्यार कळटा तुमकां तेगेलो माय पाय मामा डाडा, पापा मामा केसो देंवसार ते. तेंचे भितर 200 आनी मायज देंवसार आहाय. आतां सांगिल्लें तुमकां हें. आजार देखून मुड्या येता. त्या तेंपार जेजून 200 देंवसार दुकरांचेर धाडायल्ले, गायल्ले, सोडलोले, भायर काण मनशांतूं उडयल्ले. आनी आतां चिंत्याय तुमी एसो कंप्युटर एजीचेर तुमचे भितर केसो देंवसार, कितू देंवसार तें मेजाय. ती भुरग्यांगे कंप्लेन येताय तेंगेली माय पाय सारकीं देंवचारां. देंवसारागेलें तें जिवीत जियेताय तीं. भुरगीं पळय बोरें न्ही म्हणटा, भुरग्यां पळय कंप्लेन कोता, ती माय पाय पयलीं सारकीं वायट जिवीत आहाय, वायट गॅरंटेड सारकें. तें सांगपा न्ही गरज ना आनी तें तिंतांनी तेणी ना म्हणपा आनी नेगार वचपा आनी तितू हेंच ना चान्सू ना. भुरगीं पळय लोक माय पाय ओर शेजारी म्हणटाय भुरगीं वायट. तेंगेलीं भुरग्यांगेलीं माय पाय सारकीं वायट. तेका लागोन तेंगेलीं भुरगीं वायट कोताय. जोरी तोर माय पायन तर जिवीत बदललें, भुरगीं जायचे न्ही व्हड तर तीं बरीं जाल्लीं, वो भुरगीं ल्हान आसतना तर तीं बरीं जाल्लीं आनी भुरग्यांक हेंचोय कितें बोरें पेल्याक बोरें करूंक शिकयता. पेलो म्हळ्यार कोण तुमगे भुरगे खबर उलयताय मागीर तेंचोय. पेलो भायरे आहा देराच्या तेका आसूं. पयलो घरां देरां भितोरीचो घरां रुमा भितोरीचोय आमगे पयले. आमगे दुर्गा नोदोर मारया. दुसऱ्यांगे घराचेर हातोर मारनाकाय. तुगे घर आरशें आसतना. तूं भुरग्यांक बोरें कितें तें शिकयना. मागीर तीं जनवरां भाशेन तूं तेंकां सोडटा. ते कितें करूं? ओय आमगे भुरगे एशें कोता,
सगळें मात्ता आमगे भुरगें हुशार, सगळें स्वता सगळें पोत्त्यापोत दिता. तुमी हुशार म्हणटाय. हुशार कितें? तेजे आतां येवपा खातीर चोय आनी तुमगेलें येवपा सारकें तेंकोलां तेजेरूय तेंकोलां. सगल्यांनी भोगपाचें तें जिवीत न्ही बोरी कांय ना. भोग्याय, भोग्याय, भोग्याय. जेजू येयलो आमकां सुटका दिवपाक आनी बोरें जिवीत दिवपाक. आनी तुमी वायट केल्यार भुरगीं बोरीं म्हणटाय. सारकें. हेका सोतायता, तेका सोतायता, हेका माता झगडी कोता. भुरगीं बोरे हुशार जाल म्हणटाय तुमी आमगेलें. कोणा आयकना. आतां तुमी तर जिवीत बोदोल नाय जाल्यार तुमगेले दीस मेजाय तुमी. सांगोन देखून लॉस जाता कॅथलीक कॅथलीक येसो म्हणून. शी लोकांक सांगपा न्ही खबर. पेल्याक बोरें करूंक शिकोयता. पवित्र आत्मो तो ना. तुमी आनी भुरग्यांक केद ना बोरें म्हणटा तें आनी शिकोवपा पावपा नाय. आतां हो व्हिडियो भुरग्यान तर आयकोन भुरगीं बोर जाल्यार तुमकांय ती हाडटली न्हिटायेर. तुमी जातलीं बोरीं. जावपाकू जाय. तितांनी हें ना तितांनी दुबाव ना. एक मनीस पयलो घारां बोरो जावपाचो, पवित्र जावपाचो. सारकें गरजेचें. पेल्याक बोरें करूंक हें जालें गुडनस आं. आतां आनीक तेका जॉयंट केलें तेणी. कॉमा बी कांय घालना स्टॉप मारना. पेल्याक बोरें करूंक आनीक मोयपासान वागोवंक. कितें? मोयपासान वागोवंक. कायंड. मोयपास दाखोवयाय म्हणटाय आमी दुसऱ्या मोदें. दुसऱ्यांक मोयपासान वागोवंक. दुसऱ्यांक बरे भाशेन तेंकां तेंचे देखभाल. आतां कोण हुंगसांव येयलीं जाल्यार तुमी तेचो कुयदाद घेतायत. तुगेलें कायंडनस म्हणटाय तें हें चोय मोयपास म्हणटा तो तूं तेका दाखयता. कितें घेतलो, कितें पितलो. लादीन जावपाक कोम्या जावपाक वगत आहा कितेंय पी तूं पयस सावन येयला. जार जाला आसतलो हो चोड आहा. म्हणटकीर तेका तुमी सोडा नाजाल्यार पेप्सी कितें हाडून दिताय. तूं हेचो हिंगा मोयपास दाखयता एशें कोन्न. ना कितें खा. देंपार जालो जेवण जावपा जायत वगत आहा. म्हणटच कितें खा तूं तेका स्नॅकां एक प्लेट हाडून दिताय. एशें कोन्न मनशाक तुमी मोयपासान वागोवंक शिकयता. हें आमगेलें कातोलिकागेलें ह्यो 9 वस्तू पळय आहाय फ्रूट आहाय त्यो सारक्यो जोण एकल्या कातोलिकाकू न्ही जोण एक मनशाक सारक्यो गरजेच्यो. पूण आमी कातोलिकांची खबर उलयताय म्हणटची ह्यो कातोलिकांक पवित्र जात्री येतायत. कातोलिकाक ह्यो वस्तू पवित्र जात्री येतायत. जाल्यार दुसरें आनी ह्यो वस्तू नाय. कळ्ळें तुमकां कितें सांगूं वचों तें हांव. ह्यो वस्तू फकत होली स्पिरीट तुज्या भितर येतरी ह्यो वस्तू तुका सगल्यो चोय उत्पन्न जाताय. पवित्र आत्मो फळां उत्पन्न करता. उत्पन्न म्हळ्यार कितें? ग्रो जाताय तीं. पीक काडटाय म्हणटा तेशें कोन्न पवित्र आत्मो तुका उत्पन्न कोता तें. तुजे भितर तुगेलो वेव्हार, रीत देख सगळी एशें कोन्न हे 9 वस्तूंचेर तुगेली अवलंबून आसता म्हणल्यार डिपेंड. ते भाशेन तुगेलो वेव्हार चलोता. तुगेलो जाण एकल्या गेलो आं. संवसारांत जिवाचो कुडीचो तूं त्यो वस्तूंचेर चोयन नाजाल्यार त्यो वस्तू तुजे भितर आसतायच पवित्र आत्मो आहा जाल्यार. आनीक ह्यो वस्तू तुजे भितर येयल्यो सगल्यो 9 आनीक मागीर तूं कितें कोता तुका ते 10 मानाम्यांत मानूंक तुका आनी मागीर आगवड जायना. म्हणटच ते 10 मानाम्यांत म्हळ्यार पातकां तीं. तूं आनी पातकां कोना ते 10 मानाम्यांत मानून चलता. ह्यो तर वस्तू नाय जाल्यार तुका पातकांतलो भायर येवपा जायना आनी पातक तुगेलें तुज्यान बंदूय करूंक जायना. ही तर तुका 9 वस्तू तर ह्यो ही तर फळ नाय पवित्र आत्म्याची जाल्यार तुज्यान ते 10 मानाम्यांत तुज्यान पाळूंक जायनाय.
मानूं जायना तेंचे 10 मांदामेंता उदेशी तुज्यान ह्यो वस्तू उजा करून चलों जायनाय. बरेंको आयका हें जिवीत जिवोवपा संवसारांत सारकें गरजेचें मनशा. ह्यो वस्तू नासतना जिवीत मनशागेलें जनवरां भाशेन जाता. सारकें जनवरांचें आनी तितूं दुसऱ्यान उतर आनी ना मोदें. देव नाजाल्यार देंवचार दोनी उतरां. जिवीत सारकें देंवसरा भाशेन. हें आनी बरें जालें. मोनजाती पूण आहाय बऱ्यो गरजे पावताय आमगेल्यो. आमकां जेवपा, खावपा, न्हेसपा सगळें मोनजाती वयल्यान मेळटा. तुमगेलें जिवीत देंवसरागे म्हणया चल, तें आनी बरें जालें सोंपेपणी. सारकें कळ्ळें तुमकां कितें तें. देव नाजाल्यार देंवचार दोनी वस्त आहाय संवसारांत. हें तर तुका ना, तूं देंवचार. तुगेलें जिवीत देंवसरागेल्या कर्तुबांनी आनीक देंवसरागेल्या चिंतनांनी तुगेलें जिवीत चलोता. आनी भितू आनी मोदें आनी कांय कितें हाडपा चान्सूच ना कितको हाडलीं. देव नाजाल्यार देंवचार, वायट नाजाल्यार बरें, गूड नाजाल्यार बॅड. देवान संवसार रचून गूड म्हणलें, मनशां रचीतरी व्हेरी गूड म्हणलो. जेनसीस वचोन चुये. ह्यो दोन वस्तू आहाय मनशाक गूड ना आहा नाजाल्यार बॅड आहा. दोनी आसूं जायनाय त्यो. तूं म्हणनाका आपल्या गिफ्ट सगळीं आहाय, पूण तूं पातकां आहा. 10 मांदामेंता थोडे मांदामेंत मोठो तूं. 1-2 मांदीत म्हणटा पूण. हितू आनी 1-2 कांय ना. सारको पवित्र नाजाल्यार देंवचार दोनी वस्तू. आज हिंगा बंद करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां रोजार करया कोंकणी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. फ्रांस्किना फेरांवाचे फामिलीक, जॅकलिनाचे फामिलीक, तेवदोमिराचे फामिलीक, कोलेताचे फामिलीक, जॉन्सीचे फामिलीक, सुकोराचे फामिलीक, जेसीचे फामिलीक, मोरियाणाचे फामिलीक, जिपोटाचे फामिलीक, जोकींचे फामिलीक आनीक क्रिसाचे फामिलीक, तशेंच युट्यूबाचेर लायव्ह आहात ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भलायकीन दवर. कोवीड पिडा तांचे सरशिल्ली पयस कर आनीक तांकां तुज्या आंज बुडव्यांनी तांकां सदांकाल राखून दवर आनीक तांची सगळीं चिंतना शांती पावय. जे कोण इस्कलाक वयता तांकां तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी तांकां बरी मोद दिवन बऱ्या मार्क्सांनी पास कर. आनीक तांचीं दुयेंसां थोडी भिंडां आनीक डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, हार्टाचें, किडनीचें, लंग्साचें आनीक हातराचें, डायलसीस आनीक हार्टीचें, बॅकबोन आनी सगळें हाडाचें दूख बुकी आहा ती सगळीं तूं तुजे काकुटीन तांचीं सगळीं दुयेंसां बरीं कर. जेजून ज्या तांकां फावो केलां तें तूं तांकां फावो कर. आनीक जीं घरांतलीं मेंबरां काम सोदतात तांकां बरें काम दी. तांच्या घराचे लागीं जायत्या पागाराचें काम दी. आनीक जीं काम कोत्तात तांकां त्या सगल्या मेंबरांक तांच्या वांगड्यांक घरांतल्या तांकां तांचें काम वाडय चोडय आनीक पागार वाडय, पोस्ट वाडय. आनीक जे कोण घरा आसात कामाक वचोन आसतना तांची विजा, तांचें लॅटर बेगीन तांकां तूं हाडून दी. ही सगळीं मागणी कोत्ता हांव देवा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन.